गोयची जीएसटी येणावळ ऑक्टोबरात 420 कोटी, गेल्या वर्सा परस 32% मायज राष्ट्रीय पावड्यार ऑक्टोबरात जीएसटीची येणावळ विक्रमी 1,51,718 कोटी. मिड डे मिलात क्वालिटी कडेन तडजोड चलची ना, कांय कडेन दर्जा विशीं कागाळी. क्वालिटी सांबाळटा जाल्यार रेट वाडोवंक सरकाराची हरकत ना, मुख्यमंत्री उलयलो. असोय डोंगरी झरीत एअरपोर्ट ऑथॉरिटी सिवेज सोडटा म्हूण बोवाळ. चिखले पंचायत प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे जॉयंट इन्स्पेक्शन टीम म्हणटा पळयल्यार सिवेजीची चिन्हां, रिपोर्ट येवनी. पेडण्या कोरगांवा रातया बिबटे, पेठेच्या वाड्यार बिबट्यान मारले वासरू. गोरवाकार म्हणटा आतां मेरेन 4 गायी मारल्यो, राना खात्यान उपाय करचो, सरकारा कडच्यान मागता भरपाय. जीएफएचो नवो अध्यक्ष म्हणून कायतान फेर्नांडीसान घेतलो ताबो घेतल्या उपरांत जीएफएच्या पुराय नव्या टिमीची मुख्यमंत्री प्रमोद सावंता बरोबर गाठभेट. कांसो आशिया पॅसिफिक परिशद गोंया खातीर खूप म्हत्वाची. विमान येरादारी संबंधित वेगवेगळ्या प्रश्नांचेर दीसभर चर्चा. मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या उक्तावणाचेरूय चर्चा, मुख्यमंत्री उलयलो. मोपा दाबोळे चालू उरतले. सरकारान नागरी विमान येरादारी राज्यमंत्री VK सिंगा कडच्यान घेतले वोदोवन. सिंग म्हणटा 2 विमानतळाचो केंद्राचो निर्णय, पर्यटनाक बूस्ट दिवंक मोपा जाय. म्हजो म्हज्या पुताचो PFI कडेन कांयच संबंद ना, बदनामी करूंक GCA. वेंचणूक दिसा सोशल मिडियार फेक मेसेज सर्क्युलेट. GCAचो आदलो खजिनदार अकबर मुल्ला मिडिया मुखार. कुडचड्यार बाजारात नवे बिल्डिंगेचे काम. पायलिंगाच्या कामाचो थळाव्यांक त्रास. लागसरच्या बिल्डिंगांक क्रॅक. बाजारकारांचो बोवाळ. नगरसेवक म्हणटा कागाळ लेखी दियात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान घेतली इफ्फीची रिव्ह्यू बसका. संबंधित खात्याच्या अधिकाऱ्यांक दिला टार्गेट. हॉटेल बुकिंग द ट्रॅफिक मॅनेजमेंट. 20 ते 28 नोव्हेंबराक गोंयान इफ्फी. देशान कोविडाच्यो नव्यो केशी 1190. 16,000 वयर एक्टिव्ह केशी. पंजाब आनी केरळांतले आदली मरणां जमेक धरून फाटल्या 24 वरांत 1,369 मरणां. नवो मांडवी पूल 2 नोव्हेंबर ते 22 नोव्हेंबर रातचो 10 ते फांतोडेर 6 मेरेन बंद. पुलाचे इलास्टोमेरिक एक्सपान्शन जॉयंट बॅरिंग बदलपाचें काम. ट्रॅफिक अटल सेतू आनी पोन्ने मांडवी पुला वयल्यान डायवर्ट. गोंय राज्य मत्स्यपालन येवजणे सकयल कांदोळे सी केज फार्मिंग. कांदोळेचो शेल्डन फर्नांडीस राज्यांतलो पयलो मॅरिकल्चर उद्देजक. नुस्तेमारी खात्याचो प्रकल्पाक बावटो. पणजे कांपालार बालविहार आर्ट पार्कात वेस्ट टू आर्ट पार्कचे टेंडर रद्द. ॲक्टिव्हिस्टांच्या विरोधाक लागून कोयरा वेवस्थापन महामंडळान 8 कोटी 92 लाखांचे टेंडर घेतले फाटी. आमदार म्हणटा पार्क करंदळे व्हरपाचो प्लान. गोंय अपंगूळ व्यक्तीं खातीर हॉलिडे डेस्टिनेशन थारतले. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयलो. संजय स्कुलात फुडल्या वर्सा सावन सायन लँग्वेज कोर्स. गुजरातात मोरबी पूल कोसळ्ळो ते सुवातेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीची भेट. 40 बायलो आनी 34 भुरग्यांसयत 135 जाणांक आयतारा मरण. जखमींची इस्पितळात वचून केली वासपूस. 5 राज्यांच्या 7 मतदारसंघांनी जावपी पोट वेंचणुकेचो प्रचार काल सोंपलो. 3 नोव्हेंबराक वेंचणूक, 6 नोव्हेंबराक मतमोजणी. स वर्साचो भुरगो कांदोळे रिसॉर्टान स्विमींग पुलान बुडून सोंपलो. मुंबयच्यान फामील आयिल्ली गोंयान खेळटना बुडलो. प्रकरण कळंगूट पुलिसे कडेन. बार्देसान काजूच्या दुकानांचेर एफडीएच्यो धाडी. एफडीएन कमी दर्जाचे 8,60,000चे 748 किल काजू केले जप्त. 84,000 वयर मोलाची तंबाखू उत्पादनां जप्त.
मार्केट फ्लॅट उक्ते सेन्सेक्स 61,000 वयर, निफ्टी 18,000 वयर.